Genesis 8:10. Deva mukharu boraucha amche modlya favokuna favona sahana fukya mohogan devanan ka ektai kelya favona sahana fukya mohogan devanam ka ektai kelya. बापाची पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. बाबडीनो आयज आमी भाग्यवन मातयो धर्मदूत आनी शुभ वर्तमानकार हाची परब पाळटा. भाग्यवन मातयोसाक जेजून आपयलो हीच उतरां हांगासर आमकां दिश्टी पडटा. ही जेजून ताका म्हटलें म्हजे फाटल्यान ये आनी सगळें साणून मातयोस आपणाची गोत ओडकून घेवन जेजूच्या फाटल्यान गेलो. जेजूच्या फाटल्यान वचून जेजूचोच एके भशेन उपकार जावन शेवटाक आपलोच जीव पर्यान करशिलो रोग साक्षी जालो आनी ह्याच उतराचेर जेजूच्या स्वभावार ताणें दवरलेलो ह्या उतराचेर पात येवन आपलें मार्तीरपण भोगलें. आयज होच भाग्यवन दर एकल्याक आमकां उडास करता की जें ताणें बरयलां शुभ वर्तमान ताच्या उतराचेर विस्वास करून जेजूचेर अदीक विस्वास आमचो तीर करूंक हेंच आमकां दर एकल्याक मागुया. आयच्या मिसांत आमी मॅथ्यू डायस हाच्या आत्म्यापासत मागता. देवान ताची काकूत करून जेजूकूच तो रूप पळोवंक पावो म्हणून मागुया. तेच बरोबर आयज जे कोण आपलो वाडदीस मनयता तांचोय आमी उगडास करुया आनी तांचेरूय भाग्यवन मातयोसाची विनवणेन आशिर्वाद घाल म्हूण मागुया. आनी मिसाची भेटीक तयार जातना आमची पातकां ओळखून घेवन देवाच्या एकामेकाचे बोगसणे मागुया. पातकी सोदपुरिदा देवा बाबा बडिनो हो सगळें हांव चालून सांगता मनान चिंतून तोंडान चालून वायट करून बरें हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध बडो अपराध. हे बसत भाग्यवन सदां सांकवार मारी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा बडिनो म्हजे खातीर आमच्या सगळे सुरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सदपुरिदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर. मोहिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सगळे सुरा देवा सर्गीच्या राया सदपुरिदा देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका निर्वासता तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सोम्या देवा देवाची शरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाची महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर. आमेन. प्रार्थना. देवा आमच्या मोगाळ बापा दोन वसूलदारा माथेवाक जेजूचो धर्मदूत जावंक व्हडे काकलुतीन तुवें वेंचून काडलोय. आपलें जिवीत बदलून सगल्या काळजान ताणें जेजूचो पाटलाव केलो आनी तोंडान लेखणेन आनी रोखतान आपल्या गुरूचें सुवर्तमान परगट केलें. तेच उर्बेन तुज्या पुताची शिकवण घेवंक आनी भोव करून
आमच्या जिविताचे नवे चालीन ती परगटूंक बागयोन मातेवसाचे विनवणेन आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनान. आमेन. बागयोन पावलून एफेसकाराक बरयलेले चिटी वेले वाचप. भावा मोयनानो, हांव सोम्याचो कोयली तुमचे लागीं मागता. तुमच्या आपोण्यांक सोबता तसले तुमचें जिवीत जावं दी. सदांच कालती जायात दुलोप आनी सोंसणेची. एकामेकाक मोगान सोसात. ओतम्यान दिल्लो एकवट शांतीच्या पानपासान सांबाळूंक तुमच्यान जाता तितले उपाय घेयात. तुमकां आपयल्यान तेन्ना एकाच बोरवोशान तुमकां आपयल्यान. तशेंच एक कूड आनी एक ओतमो आसा. एक सोमी, एक भावार्थ, एक स्नान, एक देव. सगल्या वयर, सगल्या भितर आनी सगल्या सोवे आसा तो सोमेस्ताचो बाप. क्रिस्तान वांटून दिला त्या पोरमोणे आमचे मदले जोण एकल्याक एक केरीत तेणें दिल्लें आसा. थोड्यांक ताणें धर्मदूत केले, थोड्यांक प्रवादी, थोड्यांक शुभवर्तमान परगटणार, थोड्यांक गवळी आनी शिकोवपी. ह्या देण्याचो शेवट म्हणल्यार हो. हे ताचे सेवे उदेशी भक्त संपूर्ण जावंक आनी क्रिस्ताची कूड बांदून हाडूंक. अशें शेवटाक आमी सगळीं भावार्थान आनी देवाच्या पुताचे वळखीन एक जातल्या आनी क्रिस्ताचे गोरतेन संपूर्ण मनीस आमी जावंक पावतल्या. देवाचे उतर हें देवाचे बरोबर. आमचो जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. अंत्रोल देवाची मोहिमा वंदिता. मळब ताचे हाताचें काम परगडटा. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजाल सांगीत आसा. एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उलोवप ना, उतर म्हणल्यार नाच. ताळाचो आवाज आयकूंक येना. तरी शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो गाजता. संवसाराचे शिमे पर्यंत तांचो संदेश पावता. जबाब शेकांचे प्रितुमेचेर तांचो ताळो आयकूंक येता. उद्गार सर्वेस्पराक सोय सोय. आमी तुका वाकाणटाव देवा. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी ओळखून घेता. धर्मदूताचो मोहिमेवंत जोमो तुका वाकाणटा सर्वेस्परा. सर्वेस्पराक सोय. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. थंयचो चलत वेताना जेजून मांडवीर बसुल्ल्या मातयेव नांवाच्या एका मनशाक देखलो आनी ताका म्हणलें, मोशे पाटल्यान ये. आनी तो उठून ताचे पाटल्यान गेलो. तो घरांत जेवणाक बसलेलो आसतना सबार 2 वसुलदार आनी वायट स्वभावाचे मनीस येवन जेजू आनी ताच्या शिसां बरोबर जेवणाक बसले. हें पळोवन फारिसेवांनी ताच्या शिसांक म्हळें, 2 वसुलदारां आनी वायटोव्या संगाती तुमचो गुरू जेवणाक बसता तें कितें?
हें आयकून जेजून जबाब दिलो, बरी आसुल्ल्यांक न्हय पूण वायटाकारांकी वैजाची गरज. वचात आनी ह्या उतरांचो अर्थ कोण तो शिकात. म्हाका बोली नाका, दया जाय. दुबावीण सुगुण्यांक न्हय पूण अगुण्यांक आपोवंक हांव आयलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमानी. वाखाणे तुका क्रिस्ता. बाबा भयणीनो, एक शिरवीदोर जोनेलाचे आरशे पुसता जाल्यार ते निवळ आसा तेच पुशीत जाल्यार आमी म्हणटले हांव ते तकलेन सारकें ना. वो पावस पडटा तेन्ना भायल्यान त्या झाडांक उदक घातलें जाल्यार तशेंच आमी म्हणटले हो मनीस सारको ना. वो बरो आसलो मनीस कसलीच ताजी भलायकी बिगडलेली नासतना हॉस्पिटलान वचून एडमीट जाता जाल्यार होवूय मनीस तकलेन सारको ना अशें आमी म्हणटले. पूण आयज फारिझ्यो जेजूक तो वायटोव्या आनी 2 मुसुळ्ळेरां सांगाती जेवणाक बसता म्हणून कंप्लेन करता. जेजू बऱ्याच मनशाक येवंक नासलो. तो आयलोलो संदेश घेवन वायटोव्याकूय, आनी हाका लागून तो वायटोव्या सांगाता जेवणाक बसलो जाल्यार हें एक सरप्रायज जावपाची घडी न्हय, पूण तो ताचें कार्य करतालो. पूण फारिझेवाची नदर दुसरी आसली. ते दुसरे नदरेन जेजूक पळयताले. जेजूची नदर दुसरे भशेन. जेजूची नदर भितरली इनर सायट म्हणटा आमी. नॉट जस्ट सीइंग बट पर्सिवींग. भितरली नदर. आनी हाका लागून तो मातेवसाकूय भितरले नदरेन वळखता. भायल्यान कसलो आसलो तो जाणासलो, पूण भितरल्यान तो मनीस बरो आसलो. आनी हाका लागून वायट स्वभाव ताचो जालोलो. जेजू भितरली नदर मारून ताका आपयता. मातेवस जेजूच्या उतराक पाळो दिवन शुभ वर्तमानूय बरोवन आयज आमकां तेच शिकयता. मातेवसाक पुरावे करूंक जाय आसले 2 कारणां. एक म्हणटा तें जेजू मिसाया म्हणून दाखोवंक सोदतालो तो ताच्या बरोवपांतल्यान. आनी दुसरें म्हणल्यार जेजू आयल्लो तो न्हयच फकत जुदेवांक ओन बावार्थ्यांक पूण सगल्यांक. हे जुदेव समजताले सुमर्द ताणें वाचलेली फकत सोडवणदार येतालो तो जुदेवांकूच साल्वार करतलो. पूण मातेवस दाखोवंक सोदता न्हयच फकत जुदेवांक पूण सगल्यांक. 4 शुभ वर्तमानकारां मदें मातेवस एकलोच दाखयता आदल्या करारान जेजूक सोर करून. तो म्हणटा देखीक मोयजेसाक तो सोर करता. जेजू जावन आसा नव्या करारांतलो मोयजेस हे भाशेन. जे भाशेन मोयजेसान इजिप्तांतली पोरजेक भायर काडली ते भाशेन जेजू इजिप्ताक ताका पडून घेवन गेली तेन्ना थंय आसलो तेन्ना उपरांत तो इजिप्तांतलो भायर सरलो, तो सोडवणदार जालो. हे भाशेन जेजूक आनी मोयजेसाक मातेवस सोर करता. बाबडीनो, दर एका शुभ वर्तमानाचो काळाचो हेतू आनी मातेवसाचो हेतू तोच की आमी सगल्यांनी जेजूचेर स्वत मानून ताचें जिवीत आमचें करूं जे भाशेन ताणेंच मातेवसानूच केलें. हें शुभ वर्तमान बरयतात तेन्ना मातेवस एकलोच आसूं नासलो. आमी मेथियन स्कूल म्हणटा जायते जाण ताका आदारूय करूंक आसले, पूण मातेवसान हें बरयलां म्हणून ताचें आमी नांव घेता आनी ताचे बरोबर सांगाती आसले आसतले. म्हणटच हो तांचो भावार्थ एके भाशेन बरोवपांतल्यान आमकां दिसून येता. तर आयज होच संदेश भगवंत मातेवसाचो आमकां वेळ मेळटा तेन्ना आमी वाचूं. बाबडीनो, एक आमच्यांनी करूं येता. पवित्र पुस्तक आमी कितले फावट वाचलां हो आमी प्रश्न करूं येता आमकां. आमच्या वॉट्सॅपाचेर जायते ग्रूप आसा आनी समटायम्स वी आर मेंबर्स ऑफ दीस ग्रुप्स. केन्ना तरी आमी चिंतलां जायत बायबल स्टडी आमचो वॉट्सॅप ग्रूप करूंक.
आमच्या फ्रेंडा मदें आनी सदांकाल बायबल वाचून तोच गॉस्पलाचे त्योच तितलेच घोडे चॅप्टर वाचून आमी कितें आमकां भोगता तें त्या वॉट्सॅप ग्रुपार एकामेकाक शेअर करूंक आनी हे भाशेन आख्खो बायबल आमी आमच्या फ्रेंड्स वॉट्सॅप ग्रुपार सांगाती वाचूं येता. ही एक ल्हानशी सुचना म्हणटच हो वाचूंक तरी आमी प्रयत्न करूं. माथेवसान बरोवन प्रयत्न केला आमकां दिवंक आमी वाचून तो शेअर करून जेजूचेर बावाट आमचो अदीक वाडो हें जावन दी आयज आमकां दर एकल्याक ग्रूप लागून ना जाल्यार तरी वाचप करून आनी वाचपांतल्यान देवाक लागीं सरूंक. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितमेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससाच्या ससनार देवाचो सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणार आमी तुका दिनवासता आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाक वालेन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मेक पिवण जातलो. ससाच्या ससनार देवाचो म्हज्या बाबूबनिंदो म्हज्यान तुमचें बलिदान सत बलिदान देवा बापाक वांता तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर बांदून दिवं. प्रार्थया. भोव मोगाळ बापा, भाग्यवंत माथेवान आपलें जिवीत आनी सगळे आपले गूण उदार काळजान जेजूचे सेवेंत करचिली. तसलेंच उमेदीन आमचें जिवीत आनी तुवें आमकां दिल्ले गूण सुवर्तमान परगडचे खातीर उपयोग करूंक आमी ओतरेकता. ह्या मनान आमी ती आतां जेजूच्या बलिदानांत तुका ओपोवन दिता. आमचें समर्पण मानून घे. क्रिस्ता आमच्या समया वरवीं. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात आयबाता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय वर्षी आमी करून फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी शासनाच्या देवा, सर कल्याण सरताय आमी तुका दिनवासून फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या सासणेक गवळ्या तुजो हिंड तूं कधीच साडिनाय, पूण भाग्यवंत धर्मदुतां वरवीं निरंतरी तो राखताय. तुजी पवित्र सभा चलोवच्याक तुज्या पुताचे प्रतिनिधी तुवें तांकां केल्याय आनी तुज्या हिंडाचे गवळी तांकां नेमल्याय. देखून आतां देवदुतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर दोलबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नामे येता ताका सोय. उत्सर्गी तुका सोय सोय. बापा खरोच पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत.
आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हशी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसवरीचे वन जातच ताणें खास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराराचें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत ते वारवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. दुसरो उद्गार दिवन बावडताचो गोठ परगटुया. सोम्या जेजू, आमी वांगडो खाता आनी ही खावसीतलें पियेता, तितलेय पावटी तो वैभवान येसून आमी तुजें मरण परगटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्ती फुडें ग्रास करता आनी अजिविताचो उंडो आनी चडवणीची खास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड रगत शेवतल्या मा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यान बापा, फिलिप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे यादनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो करून मेल्यात ते आमच्या बाबापणीची काकलत कर. प्रीत भशेन आमी उगडास करता मॅथ्यू डायस अशा आत्म्याची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पळसळीत मुखार मोड फुडें फावो कर. आमा समेस्तांची दया करून आमी मागता. शिकोन आयज वाडदीस आपलो समोर रमता, लग्नाचो दीस पावता, तांचेर तुजो आशिर्वाद घालून आमी मागता. अंकवार मरी देवाची माई सांगाती भाग्यान धर्मदूतांनी सर्व काड तुका मानवल्या. त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताई पवित्र आत्म्याचे एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमच्या सर्वनाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकवलेले प्रार्थना बरोबर म्हणया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय संवसार येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायक आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळयेक पडोवंक नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशेन रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटाय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवस्ती पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सगळ्या जेजू क्रिस्तांतलें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या वावरताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. समेची शांती सदां काळ तुमचे सभे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिळेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना,
पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you in my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. प्रार्थना. स्वर्गींच्या बापा, भाग्यवान मातेवान संतोष बरीत काळजान सोडवणाराक आपल्या गोरा जेवणाक आपोवन सन्मान केलो. बऱ्या मनशांक न्हय भोगर पातक्यांक आपोवंक आयलाय. तुज्या पुताच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत नवी गोठाय जोडून काळजाचे व्हडे उर्बेन आनी संतोषान शुभ वर्तमानांचे शिकवणे प्रमाणे आमी जिवंक पावूं. हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोद पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमीन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. गायनाचो अंक F24. जो कोण मोची सेवा करता ताणे मोचो पाटलाव करचो. जुंय हांव तुमचो दोनी आसा तुंय आसतलो सेवक मोचो. जो कोण मोची सेवा करता ताणे मोचो